कलंगूट पंचायत आयज जी आहा ती करप्शनान बुडलेली आहा। हे एलिगेशन म्हणून हांव करिना, हे खऱ्यांनीच स्पष्टपणी खरें कितें पळय तें सांगता हांव की खंयचोय एक मनीस जो तर तेका विचारीत की हे कशें चल्ला तुमचो वेव्हार कलंगूटान, ते म्हणटले हे करप्शनान बुडल्या। इंच्यांनी खाली आपली बॉल्सां भरलेली आहा, आपले घरान रूम बांदून रेंटाक दिल्ले आहा, म्हणजे आपली गेस्ट हावसां वाडयल्या, आपली हॉटेलां वाडयल्या। हांव म्हणना वाडोवची न्हू म्हणून, पूण खरें यू डू इट फ्रॉम युअर ओन मनी, नॉट फ्रॉम द करप्शन मनी। हे जेन्ना आतां इलेक्शन जाल्या उपरांत हेंचेर सगल्यांचेर इन्क्वायरी घालपाचें आहा आमी। वी आर गोइंग टू पुट क्रायम ब्रांच इन्क्वायरी एंड ऑल्सो इन्क्वायरी फ्रॉम एंटी करप्शन ब्युरो, विजिलन्स इन्क्वायरी हेंचेर घालपाचें आहा की हेंचे कडेन इतले पयशे हुयसून येयले। जेन्ना तो बिल्डर आहलो तेन्ना ही सगळी तेन्ना इल्लिगल एक्टिविटीज आसली तेज्यो, तेन्ना तो येवन पंचायतीन बसतालो आनी लायसन्सां व्हरतालो। तेन्ना हेणेन म्हाका कितले पयशे दिले? हांवें जवळ जवळ 4 प्रोजेक्ट केले तेणें कालोमटान। पयशे कितले केले? 19 लास्ट इलेक्शनाक तो 2012 तेजो इनकम आहलो 3 कोटी, आयज जालो 58 crores। कसो जालो? हे पयशे खंयचे हाडले तेणें? हांव एलेज करिना, हांव चार्ज कोत्ता हांकां दॅट दीस पीपल आर करप्ट एंड दे नीड टू बी सेंड होम, एंड फॉर दॅट वी रिक्वायर यंग यूथ, न्यू फेसीस टू कम इन कलंगूट टू सी दॅट पीपल गेट जस्टीस इन कलंगूट। लोकांनी येवन उबे रावपाचें न्हू मान बागोवन पंचायतीन। कोंगोडचे लोक म्हाका काकूत दिसता पंचायतीत येवन मान बागोवन उबे रावता की आपले हे लायसन रिन्यू कर, पूण बिल्डराचें लायसन, हॉटेलवाल्याचें लायसन रिन्यू जावन तेंच्या हॉटेलान पावता, कित्याक ते पयशे दिता, बक्षीस दिता, हे करप्ट मेंबरांक बक्षीस दिता। आतां आहा पळय ते कलंगूटचे मेंबर, तेंचे कडेन कसल्यो कसल्यो गाडयो आहा ते तुमी पळया। दाखोवंक सोदता की आपूण भाग्यवंत म्हणून। आयज डेव्हलपमेंट कितें केला तेणेन? कलंगूटान ताका सांगचें तेणेन डेव्हलपमेंट कितें केला आनी आमकां प्रपोजल कितले धाडलेले ते, नाजाल्यार हांव सांगता हांवें प्रपोजल तेका कितले धाडलेले ते। आयज लोकांक तो बुलोवंक सोदता की ही पंचायत करप म्हणून। कोणें सांगचें कलंगूटान आमी 1 पयसो घेतला म्हणून? आयज कलंगूटच्या मनशान म्हाका सांगचें 1 पयसो घेतला म्हणून हांव वर रात रिजायन जावन घरा बसपी।